नमस्कार आणि तुमका सगळ्यांक माय गोवा नेटवर्कात परत एकदा येऊका 2024 लोकसभा वेंचणुकीचे 4 पावंड्याचे मतदान पुराय झाला। या 4 पावंड्यात 319 म्हळ्यार सुमार 70% मतदारसंघातले मतदान पुराय झाला। वेंचणूक आयोगान नेमान केल्लो स्वीप सिस्टमॅटिक वोटर्स एज्युकेशन अँड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन प्रचार फामाद लोकांचे आयकॉन म्हूण केल्ली नेमणूक आणि मतदारांक भायर काडपाचो खर आणि नेमान यत्न करून लेगीत ह्या वेंचणुकेत मतदान कमी जावपाचो ट्रेंड दिसून येता आणि ही एक हुस्क्याची गजाल जावन आसा। मतदाराच्या मतदान टक्केवारीची जायत्या घटकांचो परिणाम जाता। तातूंत मतदान करपा खातीर चड दबाव, उण्या दर्जाचो पॉलिटिकल डिस्कोर्स, 44 दीस लांबिल्ल्या वेंचणुकांनी मतदान प्रक्रियेचो थकाव, उष्णताय ल्हार, राजकारणाचे पक्ष परत परत बदलपाक लागून येवपी राजकीय अस्थिरताय, मतदान प्रक्रियेचेर उणो विश्वास, उमेदवाराच्या प्रोफायलाचेर निराशा आणि राजकारणात गुन्यांवकारी वांटो घेवपाचो वाडिल्लो हुस्को आणि तशेंच ज्या विशयांचेर आदारून वेंचणूक जावपाक जाय ते विशय घेयनासतना एकामेकांचेर आरोप प्रत्यारोप हांचो विशय घेवन फुटीचे राजकारण करता हाचेरय सुशिक्षित मतदार बेजारिल्ले आसात। हे खातीर मतदारांक जर सगळे उमेदवार अयोग्य दिसता जाल्यार 2013 सावन नोटाचो पर्याय दिल्लो आसा। खंयच्या उमेदवाराक मत दिवपाक सोद नाशिल्ल्यान मतदारांक आपल्या निर्णयाची गुप्तताय भंग करिनासतना खंयच्या उमेदवाराक मत दिवंक नाशिल्ल्याचो हक्क वापरपाक सक्षम करप हो नोटा पर्यायाचो मुखेल हेत अशें वेंचणूक आयोगान सांगिल्लें आसा। मात सद्याच्या कायद्या प्रमाण नोटाक भोवमत मेळ्ळें जाल्यार ताचो कायदेशीर परिणाम जायना अशे परिस्थितीत फुडलो उमेदवार जैतिवंत जाहीर जातलो। नोटीचो काय परिणाम नाशिल्ल्यान जे मतदारांक सगळे उमेदवार अयोग्य दिसतात ते मतदान ना करपाचो पर्याय घेतात। नोटा पर्याय सुरू केल्ल्या वेंचणुकेचे प्रक्रियेत लोकांचो सहभाग वाडूंक शकता असो एडीआरान मत मांडिल्लें। तांणी सांगिल्लें की नोटा पर्याया वरवीं मतदारांक राजकीय पक्षांनी घालून दिल्ल्या उमेदवारांच्या प्रकारा कडेन आपली नापसंती उक्तावपाचो अधिकार मेळटा। जेन्ना राजकीय पक्षांक कळटलें की व्हड प्रमाणात लोक आपूण दिल्लेल्या त्या उमेदवारांक आपली नापसंती उक्तायतात तेन्ना हळूहळू ह्या परिस्थितीत व्यवस्थित बदल जातलो आणि राजकीय पक्षांक लोकांची इत्सा मान्य करून योग अशा उमेदवारांक वेंचणूक लडोवपाक लायतले जाका आपल्या प्रामाणिकपणाक लागून वळखतात। खंयच्याय देशान लोकशाय तिगोवन दवरपा खातीर नकारात्मक मतदानाची सामकी गरज आसा। मजगती सर्वोच्च न्यायालयान 2013 वर्साच्या निकालात मतदानाच्या हक्कान मतदान ना करपाच्या हक्काचोय आस्पाव जाता, म्हळ्यार नाका म्हणपाचो अधिकार अशें नोंद केल्लें। नोटा पर्याय वेचल्यार राजकीय पक्ष खरे आनी बरे उमेदवार दिवपाक बांदील जातले अशें मानतात, पूण हे खातीर नोटाक कायदेशीर रित्या सशक्त करपाक जाय। हे जालें नोटा बद्दल। पूण 2019 वर्सा 896 दशलक्ष आणि 2024 आशिल्ल्या 968.8 दशलक्ष मतदार पैकी सुमार 60 ते 65% मतदानाक खरेंच आमी उणें म्हणूं येता काय कितें असो प्रस्न तातूंतल्यान उप्रासता।